18, page number 5, Deva Mukhar Ubo Raunchak. Deva Mukhar ubo रावच्या आमची मोल्या फावो कोणा फावो नाजाला फुग्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नाजाला फुग्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगाचो योकार तुमकां सगल्यांक ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमी तुमची मागणी घेवन आयिल्ली आसात ती मनांत दवरात. ह्या मिसाचें जे खरी 3 ते 6 आसात ते मनांत दवरून आतां आमी ह्या मिसान भक्तीपणी वांटो घेवया. आयज आमी सगल्या इस्रायलच्या लोकां पासून मागया जुदेव आनी मुसलमान आसात. आमी जाणू कितलें तिचो झूज चालू आसा पळय तें एकामेकाक बोगसूंक ती तयार ना. पूण आयज हिलारियोन म्हणटा पळय तो मोटवाशी त्याच गांवांतलो उपजवलो 4थ्या शेंकड्यांत आनी ताणें तो पयलो म्हणना हितूं ओनबावडती आसलेलो पूण ताका एक अणभव घडलो. तो इजिप्ताक गेलो वय थंयसर आलिसँद्रा म्हणटा पळय थंयसर एक मोटवाशे आसलेलो सांत आंतोन तो पयलो सांत आंतोन तो मोटवाशे आसलेलो ताचे बरोबर रावन ताचें जिवीत सगळेंच बदललें. तो क्रिस्तांव जालो. तो घरा येता म्हणटच माय पाय मेली सगळी ताची मलमत्ता हल्ली पळय ती गरिबांक वांटली आनी तो मोटवाशी जालो. मोटवाशी जाल्या उपरांत ताची चडशीं लोक येवंक लागलो शिश्य येवंक लागले पूण ताका कोणूच नाका आसलेलो. एकसुरो तो आपलें जिवीत सारूंक सोदतालो आनी हे भाशेन एकसूरपणान तो जिवीत सारून खरेपणी ताका खूब देवाचें दर्शन घडलें आनी ताणें आपलें जिवीत सगळेंच जेजूक भेटयलें. आनी हे भाशेन देवान ताका खूब देणी दिली. देंवचार काडपाक मेळे ओतमे आसा ते भायर पयस करपाक जणवायन बोल्लो म्हणटच बरी शिकवण दिवपाक आनी 80 वर्सांचो आसतना तो मेलो. तर ताचे मदस्तीन आयज आमी मागया इस्रायल लोकां पासत ताणें मदस्ती करून तांचे मदें शांती हाडच्याक आनी आमी सगळीं जाणां आमच्या पातकांची दूख धरया. जेजू वरवीं आमकां पातकांतली सुटका मेळिल्ली आसा म्हणून पयलें वाचप सांगतलें. आदामावून आमी पातकी जाल्या पूण जेजूसून आतां आमी बरेपणान जियेता प्रमाणीकपणान जियेता. पूण हें सगळें जिवच्याक जेजू आमकां सांगतलो आमी जागृत रावंक जाय म्हणून. ही कल्पना आमच्या मनांत धरून जेजूची उतरां आमी काळजांत धरून आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणी मागया. काळजांत थावन दूख दोत्तिल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला सुम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. तूं पातक्यांक कापोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाचे उजव्याक बसलाय सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. तकले बागून वा आशिर्वाद घेवया. सोरपुदिदाद दिव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. Amen. मागुया. भोव मोगाळ बापा सगल्यो आमच्यो बऱ्यो येवजण्यो तूं आमचे मतीन घालताय आनी तूंच त्यो शात्ती पावयताय. सगळें सांडून जेजूचो पाटलाव करूंक दादल्यांक तशेंच अस्तोऱ्यांक तूं आपोवणें दिताय. तांकां तूं सोडवणेचे वाटेर चलोवंक संवसारी वस्तूंचो त्याग करून दुर्बळ्यांक वेंग मारूंक आनी खालत्या काळजान आनी विस्वाशीपणान तुजी आनी आपल्या भाव भयणीची सेवा करूंक तुजे सुबाव कृपेन तांकां बोर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी शिंतिदान आयकुया. पागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, एका मनशा उद्देशी पातक ह्या संवसारांत भितर सरलें आनी पातका वरवीं मरण, आनी अशें मरण सगल्या मनशा कुलाक लागलें, कित्याक सगल्यांनीच पातक केलें. एका मनशाच्या गुन्यांवान इतलीं मनशां मरूंक पावलीं जाल्यार ताच्या ओन चड खरें तें हें, एका मनशा जेजू क्रिस्ता वरवीं आयलोली देवाची कृपा, फुग्याचें शुभम देणें कशें सांगू नजो तितल्या मनशांक पावली. एका मनशाच्या पातकाक लागून सोमेस्तांचेर मरण राज चलयतलें. हें खरें जाल्यार ताच्या ओन ओदीक फोलादीक ही कृपा आनी फुक्याचें देणें एकाच जेजू क्रिस्ताक लागून हें फावो नासलोलें देणें घेतात तीं सगलीं पुण्यवंत जातात आनी जिविताचें राज भोगूंक पावतलीं. म्हणटच जशें एका मनशाच्या गुन्यांवान सोमेस्तांचेर कास्तीचें फर्मोण पडलें, तशेंच एका मनशाचें पुण्यवंत कोणी सोमेस्तांक जिवीत जोडून दितात आनी तांकां पुण्यवंत कोत्ता. एकलो मनीस देवाक खालतो रावलो ना देखून सगल्या मनशाकुलाक पातकी जालें. तशेंच एकलो मनीस देवाक खालतो रावून सगलीं पुण्यवंत जातलीं. पातकाक चडोन वाडोन वेचे खातीर समर्थ उबी जाली, पूण पातकाक चडलें वाडलें थंय कृपा ताच्या ओन ओदीक चडली वाडली. हे पोरी जशें पातकान मरणा वरवीं राजवडकी चलयली, तशेंच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी सासणाच्या जिविताक पावयता त्या प्रमाणीकपणा वरवीं कृपेन राजवडकी चलोवची. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. साबाब, हो पोले हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां सायबा. म्हणुया. हो पोळे हांव येता, तुजी खुशी करूंक हांव येता सायबा. योद आनी भेटोवण्यो तुका नाका जालीं, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पोले हांव येतां. साबाब, हो पोळे हांव येता, तुजी खुशी करूंक हांव येता सायबा. तुजे कुशेक हांवें पालो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायल्लें आसा. देवा, म्हज्या काळजान तुजे सुमूर्तीचो हांव मोग कोत्तां. साबाब, हो पोले हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां सायबा. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेन हांवें परगोट केला. म्हजें तोंड हांव धांपून रावचो ना, हें तूं बरें जाणय सर्वेस्परा. साबाब, हो पोले हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां सायबा. तुजी वाट पोलेवन आसात तांकां सगल्यांक तुजे सोबें मेलूं आनंद आनी संतोश. तुज्या तारोणांक रावतात तीं सगलीं अशें सदांच म्हणूंक पावूं, कितलो व्हडतो आमचो देव. साबाब, हो पोले हांव येतां,
तुजी खुशी करूंक हांव येता सायबा. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Solves Borak, soy, solves Borak, solves Borak, soy. मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो उगोत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. Solves Borak, soy, solves Borak, solves Borak, soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवे आसूं. लुका पोरमोने जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. तुमच्या पेंटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलोल्यो दिव्यो घेयात. आपलो दोनी लग्ना उत्सवातावन परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पळेवन रावतात तसल्या मनशा परी तुमी जायात. दोनी येता तेन्ना ताका जागी मेळटीत ते चाकोर बागी. खरेंच तुमकां सांगता, तो आपल्या पेंटाक बांदतलो, तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचें मोदें भोवून तांची सेवा करतलो. आनी दुसऱ्या पारार वो तिसऱ्या पारार येयत आनी ते ताका तशेंच मेळटीत जाल्यार ते चाकोर बागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. थोडे दीस म्हणजे आयतारा दीस आमी आयकल्लें कशे भशेन आमी सदांच मागण्यांत रावंक जाय म्हणून. मागणें कितें कोत्ता आमकां देवाच्या संबंदान दवरता आनी देवाचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत मागीर आमी जिवंक लागता. म्हणजे मागण्यांत कितें जाता आमी आमचेर सगळें थिरायना पूण देवाचेर थिरावन ताका पयलो वयलो स्थान दिवन ताची आमी जावन हे भाशेन आमी जियेता. आयज आनीक वतीन सांगलेलें आसा, तुमच्या पेंटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलेल्यो दिवल्यो घेयात. म्हणजे कितें सगलो गोत जागृतायेन तुमी म्हाका रावात. तो आमचे भितर आसा, तो आमचे भायर आसा, पूण कितें जाता आमी खूब पाटी आपल्यापणान जियेता आनी तयारीन आसना. तर ही तयारी आमचे भितर करूंक जाय आमी. पळयात आमच्या मनान कितें चलता पळय तें. आमी येणे तेणे सगळ्याक आसता, तोय आहा पूण ताचें ध्यान मन लायना. म्हणून तो कितें म्हणटा, ताका पयलो वयलो स्थान तो दिवन तो येता तेन्ना सगळोकच येता तो, पूण ताका सगळोकच आमी तयार रावन ताका जाय पळय तशें करूंक आमी तयार आसत तर तो आमची सेवा चाकरी करतलो आनी करूंकूच येता तो. कित्याक लागून आमी ताचे कुडीचे सांदे. अरे हिंचोय तर आमच्या कुडींतलो सांदो तो ताका एकवटोन रावत तो आमचो परामर्श करता की ना. तेच भाशेन आमी भायल्यान आहात पूण आमी ताचे भितरल्यानूय जियेता हें मनांत धरूंक जाय आमी. आतां पळयात पयल्या वाचप आमकां कितें सांगलां पळय तें. आदामान कितें केलें, देवान ताका सांगलेली हें तूं कर नाकाय म्हणून. ताणें तेंच केलें. पूण तो म्हणूंक लागलो हांवें करूंक ना, तिणें करूंक म्हाका सांगलें. ती म्हणूंक लागली हांवें करूंक ना, देंवचारान म्हाका सांगलें, सोरपान म्हाका सांगलें. तर आमी जबाबदारी घेना आमच्या चुकींची आनी सगळीं जाणां दुसऱ्यांचेरूच घालता आमी. तेच भाशेन आमचें मदें जाता. पूण चूक केलेली आसा न्हू. देवाचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक ना, बोगलांटान दुसऱ्यांचेर घालता ना. ही जबाबदारी आमी घेवंक जाय आनी जेजून हे भाशेन जबाबदारी घेवन आमचें सगळें पातक मनशा कुळाचें आपणाचेर घेतलें. आदामाक सान आमी हे भाशेन जिवंक लागल्या. आतां पळयात कोण तर पातकान आसा जाल्यार आमी पातकान रावता.
कित्याक तांच्या पातकान आमी पडटा ना. आमी तांच्या पातकान पडोंक फावना जाल्यार आमी जागृतायेन जेजूच्या एकवटान रावंक जाय. दिवल्यो पेटलेल्यो आमच्या हातांत आसूंक जाय, म्हणजे जागृतायेन ताच्या उजवाडांत आमी जिवंक जाय. नाजाल्यार आमी आमच्या काळोखान जिवंक लागतले आनी सगळें मागीर इबाड जातलें. आनी हे भाशेन तर आमचें जिवीत जियेत जाल्यार ताणें आमकां हें फुंकेन देणें दिलेलें आसा. पातकांतलीं आमी भायर सरच्याक, पूण जेजू सोबे आमी सदांच विस्वाशी आनी बापाची येवजणे प्रमाणे ताचे सोबे तें जिवच्याक. हे भाशेन आमचें जिवीत जिवंक आतां आमी करपा मागया. आमी जाणो हें सगळें, पूण सदांच चतुरपणी प्रत्येक वेळा आमी आजीर जावन आमचें जिवीत सारया आनी हे भाशेन देवाच्या जेजूच्या उजवाडान आमचें जिवीत जिवया. तो मागीर बाकीचें सगळें करतलो आमचे पासत. आमी भिवंक फावना. ताका आमी पयलो वयलो स्थान दिवया, बाकीचें तो आमकां करतलो. ताका लागून आमचे हात जोडया, थोडो वेळ आमी ताका आजीर जावया. तो आमचें सगळें सदांच येता. पळयात, प्रत्येक सुस्कारान ताका आमी आजीर आसाव, ताका स्विकार करता, ताचे बरोबर आमी रावता आनी आमची चिंतना भावना आसात ती कित्याक म्हणून आमी आमचे भितर दवरता ती भायर काडया. आमचे भितर दवरची न्ही, ती सगळीं ताका दिवन भितरल्यान आमी स्वतंत्र जावया. आनी तो आसा आनी आमी ताचे बरोबर आसा. हे परी ताचे सर्गीचे राज आमी अणभवतल्या आनी ताचे पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय आनी कशे भशेन आमी आसूंक जाय तें सगळें आमी करूंक लागतले. आनी हे परी आमचे भितर शांती, आनी ही शांती आमी दुसऱ्यांकूय दिवंक लागतले. ती पातकान आसत, उचांबळीन आसत, पूण हे शांतींतल्यान तांकां बरेपणूय फावो जातलें. आमेन. आमी गीत घेवया. C26, पेज नंबर 39, निर्मोल बेट उंड्या सोऱ्याची. म्हज्या भणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपू दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमचे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. पवित्र बापा, मोटवाशी जिविताक तुवें आपोवणें दिलाय त्या आमच्या भावा भयणींक ह्या बलिदाना वरवीं पवित्र कर. आपणे केल्ल्या आंगवण्यांक ती विस्वाशी रावूं आनी तुजी मोहिमेवंत देवा सगळ्या काळजान सेवा करूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदीदार आनी शासनाच्या देवा, सोर कालीन सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाकाणटाव. आपल्या औरंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कडेन आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितान तूं आमकां चाखूंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक सांगा ती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं,
स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुझ्या वैभवान हुन स्वर्गी तुका आसोय सोय सर्वेस्पराचे नामी येतात रकाल सोय हुन स्वर्गी तुका आसोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुकवेच्या आदी जेजून उणो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासरो बापा ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनचे पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावाडताचो गूट पोरगोटुया तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन बुडावणे तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या बाग्योन बापा फिलीप नॅरी आनी सिम्याव आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवणपणाचो भरवासो दवर मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे परजोडी तुमकां म्हण पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिचे पुती बाग्योन जुजे बाग्योन दोर्मदूत आनी सर्व कालीन तुका मानवले आनी ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगातात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगातात त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन जेजू बरोबर हे मागणें आतां म्हणटा तेन्ना न्हयच आमकां पूण सगल्या मनशा कुळाक ताणें शांतीन दवरची पातकां वीण आमचें जिवीत ताचे बरोबर जिवचें आनी ताचे कृपेन आमची सगलीं चिंतनां उतरां कोन्यो घडोवन येवच्यो म्हणून आतां आमी ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता तर आमकां जीवदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तशीच सासणाच्या सासणा सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें जे धर्मदुतांक पळय आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक, जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्यात त्यो म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां शासनाच्या जिविताक सांबाळो. म्हजे जेजू पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परसांचो मोग कोत्ता जेजू तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुवें भोवमलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोडशिल्लो कोडसूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमी गीत घेवया D44 पेज नंबर 73 तूं सर्गीची गोडसाणीचो उंडो. तूं सर्गीची गोडसाणीचो उंडो, बोनेचो दोसर आमच्या काळजाचो. ये सदां काळ सातुगीर आमचो, तुजी विरी आमच्यान जियूंक नजो. ये सदां काळ सातुगीर आमचो, तुजी विरी आमच्यान जियूंक नजो. आमचे दोळे धांपून जेजू आमच्या काळजांत आसा, थोडो वेळ आमी ताचे भितर आनी तो आमचे भितर ह्या एकवटान अदीकान अदीक तो आमकां त्याचे सारकी घडोवन हाडूं. आनी हे मागणे आतां आमी समर्पणाचे घेवया. घे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया.
मैमेवंत देवा आमचे बापा, जेजूच्या उमलीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं ओदीक संपूर्णायेन ताच्या देव संबंद आमकां वांटो दी. ह्या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आनी सोरपोदितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार बरोबर घेवया. सांत फ्रांसीस शाबेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी सो जीव झरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण्यातल्यान आपणाक जाय तें बगेवन फ्रांसीस शेवा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकणटां. आमेन. आमी गीत घेवया. F10 पेज नंबर 90. खोडपार आपली सोबा बांदल्या. Tuzo moksas nantakmatso sorvestvara, tuža dači rocnik sadunaga. Korpar apli soba balya, tika halungunak shokla. Aplyat sotan tirandolya, tika konslango nang taknam. Tuzo moksas nantakmatso sorvestvara, tuža dači rocnik sadunaga.
Page 50, A109. All the ends of the earth, A109. All the ends of the earth, page 50, page 50. A109, page 50. All the ends of the earth, all you creatures of the sea, lift up your voice to the wonders of the Lord. For the Lord of the earth, the master of the sea, has come with justice for the world. Break into song and the deeds of the Lord, the wonders he has done in every age. All the ends of the earth, all you creatures of the sea,
of the Lord, for the Lord of the earth, the master of the sea, has come with justice for the world. Sister, you are right behind. Please come. You are sitting alone there. Brothers, you there, and the small boy. Please come forward. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ be with you all. And with your spirit. Today, let us pray for our Hindu brethren who are celebrating these days the festival of lights called Deepavali or Diwali. Deepavali means row of lights. It is a very meaningful festival. The good conquers the evil. While praying for them, may God give them the grace that they may accept and respect people of other faiths and may live with them in peace and unity. With me, Father Lindsay is celebrating. Most of you may know him. He's a community member of Bon Jesu. He teaches philosophy at a Jesuit philosophy at Satyanilayam, Chennai. Let us also remember him in our prayers. May God bless him and his teaching mission. And before we enter into this Eucharistic celebration, let us acknowledge our sins and say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. Almighty, ever-living God, grant that we may always conform our will to yours and serve your majesty in sincerity of heart, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the letter of St. Paul to Romans. Sin came into the world through one man, and death through sin. And so death spread all the men because all men sinned. For if many died through one man's trespass, much more have the grace of God and of the free gift in the grace of that one man, Jesus Christ, abounded for many, if because of one man's trespass, death reigned through that one man. Much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness
reign in life through that one man, Jesus Christ. Then, as one man's trespass led to condemnation for all men, so that one man's act of righteousness leads to acquittal and life for all men. For as by one man's disobedience many were made sinners, so by one man's obedience many will be made righteous. But where sin increased, grace abounded all the more, so that as sin reigned in death, grace also might reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord. The word of the Lord. Our response: Here am I, Lord, that I may do your will. Kindly repeat. Here am Here I, am, Lord, Lord, that that I I- may do your will. You do not ask for sacrifice and offerings, but an open ear. You do not ask for holocaust and victim. Instead, here am I. Response: Here am Here I, O Lord, that I may do your will. In the scroll of the book it stands written that I should do your will. My God, I delight in your law in the depth of my heart. Your response: Here am I, Lord, that I may do your will. Your justice I have proclaimed in the great assembly. My lips I have not sealed. You know it, O Lord. Your response: Here am I, Lord, that I may do your will. Oh, let there be rejoicing and gladness for all who seek you. Let them ever say, The Lord is great, who love your saving help. Response: Here am Your I, will, Lord, that I may do your will. Kindly rise for gospel acclamation. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah. Your words, Lord, are spirit of life. You have the words of eternal life. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit, A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, Let your loins be girdled and your lamps burning, and be like men who are waiting for their master to come home from the marriage feast, so that they may open to him at once when he comes and knocks. Blessed are those servants whom the master finds awake when he comes. Truly I say to you, he will gird himself and have them sit at table, and he will come and serve them. If he comes in the second watch or in the third and finds them so, blessed are those servants. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. All scientific inventions were done by individuals. It begins with one man or woman, and later on others improve upon them. Now we use electric bulbs. Thomas Alva Edison, who was sent out from school by his teacher as a slow learner, discovered electric bulb for the first time. This microphone, which I am using here, discovered by him. Tape recorder, discovered by him. Telephone was discovered by Graham Bell. Steam engine by Thomas Newcomen. Radio by Marconi. Mobile
which all of us use, discovered by Martin Cooper. TV, John Bade. Computer, Charles Babbage. Laptop, Adam Osborne. Printing press, discovered by Johannes Gutenberg, and so on. So, one man's contribution can help innumerable people. And one man's wrong action also will have effect on innumerable people. For example, if our family member gets a rank in his or her exam, that credit goes not only to that individual but to the entire family. And if one man from our family commits murder, we cannot say we have nothing to do with him or her. The bad name comes to all of us. In today's first reading, we heard Paul speaks about sin and grace. He says, sin entered through one man, Adam, he says. Of course, through our scripture studies, we know that there was no man called Adam. Adam means man. It is the story which describes a profound reality that God is the creator and He created everything and He created man and woman. But Adam represents all of us. Adam sinned, and all of us, we became slaves of sin. We were under slavery of sin. One man redeemed us, Jesus Christ. God sent His Son. John's Gospel, chapter 3, verses 16 says, God so loved the world that He sent His only Son, not to condemn the world, but those who believe in Him may be saved. That was God's love for us. In spite of being sinners, God continues to love us. And this truth we have to realize. That does not mean we can go on now sinning, do what we want. Then it will be a stupidity. Because God is so loving and kind towards us, we have to live a life which is pleasing to Him. If my parents are very loving and kind towards me, can I think of hurting them? Then I'll be a stupid man. I will not think of it. I will always think they are so good to me, so let me also be good to them. Don't we do this? Normal people do this. So through Adam, the sin entered the world, and salvation and grace entered through Jesus. In the second reading, we have been told, be ready, because you don't know at what time, which day the Master will come. I always like to compare Christians with commandos. You have seen commandos, they are also called black cats. They are well built. Now there are men and there are also young women now. They are very alert. Their life demands that because they have to safeguard other people. So we are the commandos of Jesus.
Of course, we do not carry any arms with us. Our arm is the teaching of Jesus. Peace, love, unity. These are our arms. And when we live the teaching of Jesus, we are ever ready to meet Him. Life is very short for all of us now. Earlier we used to say, oh, in their 60s, 70s, 80s, they will die. Now you open Herald and see the obituary. People in their 20s, 30s, 40s, 50s, no more. And I myself question why they have gone and why am I still alive? They are so younger to me. We are alive is also God's grace. And those who have gone, it is also God's will. God decides our day of birth and our day of death. It is not within us. But the span between our day of birth and day of death is with us. And we have to make best use of it for good purpose, not only for ourselves, but for others. Therefore, today let us ask for this grace that our thoughts, our words, and our actions of this day may please our Creator and our Savior. Blessed are you, Lord God of all creation. Through your goodness, we have this bread to offer you, which earth has given and human hands have made. It will become for us the bread of life. Blessed be God forevermore. Blessed be God forevermore. Blessed be God forevermore. Pray, my brothers and sisters, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Grant us, Lord, we pray, a sincere respect for your gifts, that through the purifying action of your grace, we may be cleansed by the very mysteries we serve through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For just as through your beloved Son you created the human race, so also through him with great goodness you formed it anew. And so it is right that all your creatures serve you, all the redeemed praise you, and all your saints with one heart bless you. Therefore, we too extol you with all the angels, as in joyful celebration we acclaim, Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ.
at the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more, giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for all, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, Philip Neri, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, that we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Let us address our Heavenly Father in the words of Jesus, our Savior. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the risen Lord be always with you. And with yours. Let's offer each other the sign of peace. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world.
Blessed are we who have been called to the supper of the Lamb. Lord, Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. May the body and blood of our Lord Jesus Christ bring us to life everlasting. Amen. If we eat of the Lord and we drink of the Lord, like the Lord we shall all be. Then we'll live with His life and we'll share in His love, and His truth will make us free. The Lord tells us His plans, listen to His commands. To the Father, come through me. Share this banquet of love, eat my flesh, drink my blood. Do this in my memory. This command says the Lord, I give specially to you. Love each other as I love you. By this I will know what I have to bestow through this love that I renew. From this banquet of life, bring my life to the world, be a sign for all to see. That I bring man my peace through the breaking of bread, that I come to make him free. If we eat of the Lord and we drink of the Lord, like the Lord we shall all be. Then we'll live with His life and we'll share in His love, and His truth will make us free. Kindly close your eyes. Dear Jesus, you have come in our hearts. We thank you and we praise you. Give us the grace that we may follow your teachings every day of our life and become true disciples of you. May our thoughts, our words, and actions of this day may be pleasing to you and may bring greater joy, peace, and unity in us. The Son of Man has come to give his life as a ransom for many.
Let us pray. Grant, O Lord, we pray, that benefiting from participation in heavenly things, we may be helped by what you give in this present age, and prepared for the gifts that are eternal through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit come down upon you and remain with you forever and ever. Amen. Let us go in peace to love and serve the Lord and one another. Thanks be to God. Prayer to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. Pray for your intentions. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father. And for everything together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Amen. Good morning and have a cheerful day. Wish you the same, Father. I will never forget you, my people. I have carved you on the palm of my hand. I will never forget you. I will not leave you orphan. I will never forget my own. Does a
भोवमोकळा जेजू काळजान थान आमच्या तूं आसाय तिचोच थान आमी तुका दिनवासता. तूं सगळे स्वातीचेर आसाय, सगळ्या सोव्या आसाय. तुजे सोव्या आमी जियेता भोंवता आनी आसा हें तुवें आमकां सांगलाय. ताका लागून आमी तुज्याच जिवितान सगळो गोत उफेवन आसा. तुजें जिवीत आमचें जिवीत आनी हे परी आतां तूं आमकां दर दिसा आपयताय. सदांच जागृतायेन शिटूक रावच्याक कसली चिंतना भावना आमचे मदें घोवंक लागतात ती तुजे सून ओ आपलेपणांतल्यान ओ वदृश्यांतल्यान येतात ती कळोन सगळीं तुज्या ताब्यांत करच्याक. आनी तूं आमकां तातूंतली सुटका दिवन तुजे येवजणे प्रमाणे तूं आमचें सगळें कितें करूंक सोदताय त्या प्रमाणे आमी तुका सहकार करून तूं आमकां कृपा दिताय. आयज तुज्या उतरांतल्यान तुवें आमकां हें परगटलाय आनी आमी तुका दिनवासता, आर्गां दिता, आमचें जिवीत सगळेंच तुका समर्पिता, तुका पोरणी पाट कोत्ता. सगळीं आतां आमी दोळे धांपया आनी भितरल्यान साश्टांगी पडून जेजूच्या पांयाचेर आमची तकली लावन ताका आमचें जिवीत समर्पुया. घे दोनया गे दुनिया म्हजी सत्या, मुझी सत्य म्हजी खुशी, मुझी खुशी म्हजें गिन्यान, मुझे गिन्यान म्हजें काळीज, मुझे काळीज सगळें म्हजें तितलें सगळे मुझे तितले तुवें तें म्हाका दिलां. तुवेंचे म्हाका दिला तुकाच तें हांव दितां तुकाच जावं दिता कित्याक तें सगळें तुजें. कित्याक तें सगळे तुझे तुजे खुशे प्रमाणे तुझे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. ताचो वापर कर. म्हाका फकत म्हाका फकत तुजो मोग तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो चोरो मेळटा थंयचो पांचवो चोरो मेळटा म्हाका थंयसर सुस्त आड पडूंक दिता. म्हाका सुस्त आड पडूंक दिता. शितोळ उदका सरी किशोर उदका सोरी तो म्हाका व्हरता. तो म्हाका व्हरता. म्हज्या जिवाक म्हज्या जिवाक नव्यान गोठाय दिता. नव्यान गोठाय दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नीट मार्गान तो चलयता. म्हाका नीट मार्गार चलयता. काळोखाच्या खोंडान कालोखाच्या कोंडान हांव सांडल्यार हांव सांडल्यार कसलेंच वायट कसलेंच वायट म्हजेर येत म्हूण म्हजेर येत म्हूण म्हाका हुस्कोना. म्हाका हुस्कोना. दांडो दांडो आनी कोंकें आनी कोंकें घेवन तूं म्हजे तूं म्हजे सोरशी सोरशी उबो आसाय. उबो आसाय. तांचे वरवीं ताचे वरवीं तूं म्हाका धीर म्हाका धीर आनी आदार आनी आदार दिताय. दिताय. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका व्हडलें जेवण मांडलाय. म्हाका व्हडलें जेवण व्हडलाय. म्हज्या माथ्यार घालताय म्हज्या माथ्यार घालताय दोमदोमीत तेल. दोमदोमीत तेल. म्हजें पात्र म्हजें पात्र पोट भरून वता. वत भरून वता. सगळें म्हज्या जिवितान सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजी दया मोया तुजी दया माया म्हाका केन्ना सोडची ना. म्हाका केन्नाच सोडची ना. सर्वेस्पराच्या घरान सर्वेस्पराच्या घरान सदांकाल सदांकाल करूंक म्हजें ठिकाण. करूंक म्हजें ठिकाण. आमचे आतां दोळे जेजूचेर थिरावया सांतिस्म साक्रामेंताचेर आनी ते भाशेन थिरावन आमी पळयतले ताची किरणां आमची कुडींत मनांत ओतम्यांत आमच्या दोळ्यांनी शिरून आमकां भितरल्यान तो नितळ निर्मळ कोत्ता. ताणें आमचे पासत घायल जावन कश्ट दोग सोंसून मरण पुनर्जीवन जावन आमकां फुंकें देणें हें दिलेलें आसा आनी कृपा ताणें दिल्या ताका सहकार करच्याक आनी हें स्वतंत्रपण आमी भितरल्यान जियोवच्याक. आदावान पातक केलें आनी मरण आयलें नाजाल्यार आमी भितरल्यान 2 दिसा मरोत आसा आमकां कळना तें. पूण जितलीं आमी जेजूच्या जिवितान जियेतेल्या आनी जागृतायेन आमचें जिवीत ताच्या एकोटान सादतेल्या तितलो तो जशे भाशेन आमचे कुडीचे आमी आमचो परामर्श कोत्ता कुडीचो
तेच भाशेन तो आमचो प्रत्येकाचो परमस कोत्ता हें ताणें आमकां कळीत केलेलें आसा. पूण सगळो गोत हिंच्याय वेळार ताच्या आसण्यांत आमी एक जावन ताचें सगळें आमचें जिवीत सारया. आनी आयज ह्या वेळार न्हयच आमी पूण आमचे बरोबर सगळीं आमची भाव भयणी तांकांय ही कृपा मेळ. जेजू तांकांय हे कृपेन घडोवन हाडटलो. आमी खतखतीत हे परी मागणी केली जाल्यार तांकांय ताचो फायदो मेळटलोच. आमकां तें दिसचें ना, पूण तो जाणो कशे भाशेन तांकां निवारूंक जाय, तांचें जिवीत नवसरून बरें करूंक जाय. ताच्या जिवितांत तीं आपल्या हातांनी ड्युटी घेवन वचोंक जाय. आनी हे परी ताचो उजवाड मोगाचो भोगसावण्याचो आमी दुसऱ्यांकूय तो दिवंक जाय. आमी सगळ्यां पासत मागया आनी शांती पासत ह्या संवसारांत आमच्या घराबियांनी आमच्या देशांनी खूब क्रिस्तांवांक पिडापीड दितात. जेजून सांगलां आमकां, पूण आमी भिवंक फावना. तांकां सगळ्या जाणांक जेजूच्या ताब्यांत करया आनी जे संकश्ट आमचेर येतात ते जेजूच्या संकश्टांनी दुखांत आमी ते एकवळून मिसळून तांच्या साल्वासा पासून आमी ते ओपून दिवया. त्या भायर कितल्याच जाणांनी आमकां मागण्यांची विनंती केलेली आसा. तरेतरेच्यो गरजो तांच्यो. थोडीं दुयेंत आसात, तांकां सगळ्यांक जावं भुरगीं, तरणाटीं, वाडलेलीं ओ जाणटेलीं, आनी कितल्योच्यो गरजो ह्यो सगळ्यो जेजूच्या ताब्यांत करया आमी. आनी चिंत मन लावन काळजान थावन सगळी मागणी आयज आमी हे परी म्हणून उदीक आनी उदीक जेजू सारकी सायबीण माय आमकां मदत करता तिचे सारकी आमी जावया. हांव चाकोर जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरां प्रमाणे ही उतरां जी आमी उच्चारता त्या प्रमाणे आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक घडोवन येवं दी. सायबीण माय भाशेन आमी जेजूक पत्करया आनी ताचे बरोबर ती जशे भाशेन जियेली तेच भाशेन आमी जियोया. सत मानता देवाक, सोरपोतेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मारयेंत हांव जल्मलो, पोंस पिलाता काळांत ताणें गोश सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोरपोतेदारा देवा बाबाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें भक्षणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बावाड, बोरवासो, प्रिती मोग, सायबीण मायन आपल्या जिवितान हे गूण जियोन तेच बरोबर सांत फ्रांसीस शेवेरान, सांत जुसेवाजान, सांत इनासान, आयज सांत हिलारियान आनी सगळ्या सांत भक्तांनी हे भाशेन आपलें जिवीत जेजूच्या कोटान खोलायेन जियेलें आनी सारलें. तांचे विनोतीन आमकांय तें देणें मेळच्याक आमी तांचे कडेन मागया. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाणेन पडूं दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर्ट ठाय आसा ओस्त्र मदें सुदैव आनी सुदैवचो पूज जेजू बागेचे बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर्ट ठाय आसा ओस्त्र मदें सुदैव आनी सुदैवचो पूज जेजू बागेचे बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर
आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये कृपेन बोलले सर्वस्पोच ठाय जाव स्त्रियामध्ये सुदैव आणि सुदैवचं पूत जेजू भाग्याचे बरे देवाचे माये अपाप्या हाते नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. 5 संतोषाचे मिस्तेर. पयलो संतोषाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्माचो आसा म्हूण कळीत जाता. ल्यूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चोड पुरबायचे सर्वेस्पोर तुजे सोबे आसा. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन तूं मुलेले सर्वेस्पोत तुजे ताय आसा, उस्तऱ्यामध्ये तूं सदव आणि सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं मुलेले सर्वेस्पोत तुजे ताय आसा, उस्तऱ्यामध्ये तूं सदव आणि सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं मुलेले सर्वेस्पोत तुजे ताय आसा, उस्तऱ्यामध्ये तूं सदव आणि सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं मुलेले सर्वेस्पोत तुजे ताय आसा, उस्तऱ्यामध्ये तूं सदव आणि सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं मुलेले सर्वेस्पोत तुजे ताय आसा, उस्तऱ्यामध्ये तूं सदव आणि सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं मुलेले सर्वेस्पोत तुजे ताय आसा, उस्तऱ्यामध्ये तूं सदव आणि सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं मुलेले सर्वेस्पोत तुजे ताय आसा, उस्तऱ्यामध्ये तूं सदव आणि सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं मुलेले सर्वेस्पोत तुजे ताय आसा, उस्तऱ्यामध्ये तूं सदव आणि सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं मुलेले सर्वेस्पोत तुजे ताय आसा, उस्तऱ्यामध्ये तूं सदव आणि सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं मुलेले सर्वेस्पोत तुजे ताय आसा, उस्तऱ्यामध्ये तूं सदव आणि सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या उज्यांतली वर्सकां स्वर्गारोर भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो संतोषाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें तिचे कुस्व्याद आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणेन म्हणलें, अस्तुरे मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सुमे देव जेताय आसा,
ओस्त्र्यामध्ये तू सदय आणि सदय तुझो पूत जेजू भगत मरे देवाची माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुमे देवचे तायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदय आणि सदय तुझो पूत जेजू भगत मरे देवाची माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुमे देवचे तायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदय आणि सदय तुझो पूत जेजू भगत मरे देवाची माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुमे देवचे तायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदय आणि सदय तुझो पूत जेजू भगत मरे देवाची माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुमे देवचे तायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदय आणि सदय तुझो पूत जेजू भगत मरे देवाची माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुमे देवचे तायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदय आणि सदय तुझो पूत जेजू भगत मरे देवाची माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुमे देवचे तायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदय आणि सदय तुझो पूत जेजू भगत मरे देवाची माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुमे देवचे तायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदय आणि सदय तुझो पूत जेजू भाग्यवान मरे देवाची माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुमे देवचे तायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदय आणि सदय तुझो पूत जेजू भगत मरे देवाची माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुमे देवचे तायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदय आणि सदय तुझो पूत जेजू भगत मरे देवाची माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित आत्म्या आधी आता आनी सुदां सुरता आमेन. ओ म्हज्या मोगाची जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सुका सगळ्यो स्वर्गार भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेला नगरांत दुर्बळपणान जेजू जल्मता ल्यूक 2:7 आनी तिणेन आपल्या मालगड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळीत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणेंत दवरलो. आमच्या बापा तूं सर्गार आसाय तुजें नांव व्हरजां तुजें रायज आमकां येंग तुवें कशी जशी सर्गार जाता तेचे संवसारान जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मले सामियो तुरे टायसा उत्तरे मेतो दुसरं सदाई पॉल सें जेजू भगत मरे देवाची माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मले सामियो तुरे टायसा उत्तरे मेतो दुसरं सदाई पॉल सें जेजू भगत मरे देवाची माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मले सामियो तुरे टायसा उत्तरे मेतो दुसरं सदाई पॉल सें जेजू भगत मरे देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मले सामियो तुरे टायसा उत्तरे मेतो दुसरं सदाई पॉल सें जेजू भगत मरे देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मले सामियो तुरे टायसा उत्तरे मेतो दुसरं सदाई पॉल सें जेजू भगत मरे देवाची माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मले सामियो तुरे टायसा उत्तरे मेतो दुसरं सदाई पॉल सें जेजू भगत मरे देवाची माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मले सामियो तुरे टायसा उत्तरे मेतो दुसरं सदाई पॉल सें जेजू भगत मरे देवाची माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Man Maria, Kupinda Malay, Samyo, Tritaisa, Tramito, Dusadan, Sadai, Paul, Saint Jesus. Bagante Maria, देवाचे माई आंबाप्या आंबापी अति विनती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Man Maria, Kupinda Malay, Samyo, Tritaisa, Tramito, Dusadan, Sadai, Paul, Saint Jesus. Bagante Maria, देवाचे माई आम्हा पापी हाती विनती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Man Maria, Kupinda Malay, Samyo, Tritaisa, Tramito, Dusadan, Sadai, Paul, Saint Jesus. Bagante Maria, देवाचे माई आम्हा पापी हाती विनती कर आता आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Un Bapa, Unut Putra, Unut Prita, Santa. आधी आता आणि सुद्धा सदा आमेन. ओ मोच्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्यात भोग करून सोड गरज असलेल्या चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. ल्यूक 2:22. मोइजेसाची सुमूर्ती प्रमाणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समोरपूंक बाळका जेजूक जेरुजल्याक व्हेलो. आमच्या बापा सारकींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी जाता तेची संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक भोगचिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमार मोरये कोपन बरयले सोमी तुजे सांगता आश्राम पिता तुझ देव आनी दाय फॉल तुजी कुशीचे जेजू. बागेते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती विनती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमार मोरये कोपन बरयले सोमी तुजे सांगता आश्राम पिता तुझ देव आनी दाय फॉल तुजी कुशीचे जेजू. बागेते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती विनती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कोपन बरयले सोमी तुजे सांगता आश्राम पिता तुझ देव आनी दाय फॉल तुजी कुशीचे जेजू. बागेते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती विनती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कोपन बरयले सोमी तुजे सांगता आश्राम पिता तुझ देव आनी दाय फॉल तुजी कुशीचे जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापी हाती विनती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कोपन बरयले तुझे सांगता आश्राम पिता तुझ देव आनी दाय फॉल तुजी कुशीचे जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापी हाती विनती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कोपन बरयले सोमी सांगता आश्राम पिता तुझ देव आनी दाय फॉल तुजी कुशीचे जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापी हाती विनती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कोपन बरयले तुमी सांगता आश्राम पिता तुझ देव आनी दाय फॉल तुजी कुशीचे जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापी हाती विनती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कोपन बरयले तुमी तुजे सांगता आश्राम पिता तुझ देव आनी दाय फॉल तुजी कुशीचे जेजू. बागेते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती विनती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कोपन बरयले तुमी सांगता आश्राम पिता तुझ देव आनी दाय फॉल तुजी कुशीचे जेजू. बागेते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती विनती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदा सदांकाल आमेन. ओ मोच्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या उज्यांतली वर स्वर्गार भोग करून सोड गरज आसलेल्यांक. 5वो संतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. जो हांव ल्यूक 2:40-6 आनी 3 दिसां उपरांत जेजू तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्यां मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी ताका विचार करीत आसलो. आमच्या बापा तूं स्वर्गार आहा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमा मऱ्या कृपेन बोललेले सुम्या देव त्या सावसराम तो सोदो
आनी सद्याचे फळ तुकोचें जेजू भगत मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमामऱ्या कृपेन वलेले इसम्या देव त्या सावसराम तो सोदो आनी सद्याचे फळ तुकोचें जेजू भगत मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमामऱ्या कृपेन वलेले इसम्या देव त्या सावसराम तो सोदो आनी सद्याचे फळ तुकोचें जेजू भगत मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमामऱ्या कृपेन वलेले इसम्या देव त्या सावसराम तो सोदो आनी सद्याचे फळ तुकोचें जेजू भगत मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमामऱ्या कृपेन वलेले इसम्या देव त्या सावसराम तो सोदो आनी सद्याचे फळ तुकोचें जेजू भगत मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमामऱ्या कृपेन वलेले इसम्या देव त्या सावसराम तो सोदो आनी सद्याचे फळ तुकोचें जेजू भगत मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमामऱ्या कृपेन वलेले इसम्या देव त्या सावसराम तो सोदो आनी सद्याचे फळ तुकोचें जेजू भगत मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमामऱ्या कृपेन वलेले इसम्या देव त्या सावसराम तो सोदो आनी सद्याचे फळ तुकोचें जेजू भगत मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमामऱ्या कृपेन वलेले इसम्या देव त्या सावसराम तो सोदो आनी सद्याचे फळ तुकोचें जेजू भगत मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमामऱ्या कृपेन वलेले इसम्या देव त्या सावसराम तो सोदो आनी सद्याचे फळ तुकोचें जेजू भगत मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमामऱ्या कृपेन वलेले इसम्या देव त्या सावसराम तो सोदो आनी सद्याचे फळ तुकोचें जेजू भगत मरे देवाची माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. आणि स्मृता सांता आदी आता आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां इगोणांतल्या उज्यांतली स्वर्गार भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. पान 219 टी 37 नोमान नोमान मारिये. उजवाडाचे मिस्तेर पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदीन जेजूचें स्नान मातयो 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणेन देखलो आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो. ओ म्हजे उपुरबायेचो पूत ताचेर आसा म्हजें दादोसपण.
आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुजें थाय आसा, ओस्तऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगते मरे देवाची माये, आबाप्याक हातून ती कोर, आतांनी आमच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन बोलोली सर्वेस्पर तुजें थाय आसा, ओस्तऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगते मरे देवाची माये, आबाप्याक हातून ती कोर, आतांनी आमच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन बोलोली सर्वेस्पर तुजें थाय आसा, ओस्तऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगते मरे देवाची माये, आबाप्याक हातून ती कोर, आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोली सर्वेस्पर तुजें थाय आसा, ओस्तऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगते मरे देवाची माये, आबाप्याक हातून ती कोर, आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोली सर्वेस्पर तुजें थाय आसा, ओस्तऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगते मरे देवाची माये, आबाप्याक हातून ती कोर, आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोली सर्वेस्पर तुजें थाय आसा, ओस्तऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगते मरे देवाची माये, आबाप्याक हातून ती कोर, आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोली सर्वेस्पर तुजें थाय आसा, ओस्तऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगते मरे देवाची माये, आबाप्याक हातून ती कोर, आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोली सर्वेस्पर तुजें थाय आसा, ओस्तऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगते मरे देवाची माये, आबाप्याक हातून ती कोर, आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोली सर्वेस्पर तुजें थाय आसा, ओस्तऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगते मरे देवाची माये, आबाप्याक हातून ती कोर, आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोली सर्वेस्पर तुजें थाय आसा, ओस्तऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगते मरे देवाची माये, आबाप्याक हातून ती कोर, आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांच नकाल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर सका सगळ्यो ज्ञान, बोग करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न वस्त्र्यान जेजूची आप परगटणी जुवांव 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें, अस्तरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां, म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगे तितलें तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दरेकान 4-6 कळशे जाताले. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजें थाय आसा, ओस्तऱ्यां भितर तूं सदोवी आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगते मरे देवाची माये, आबाप्याक हातून ती कोर, आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजें थाय आसा, ओस्तऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगते मरे देवाची माये, आबाप्याक हातून ती कोर, आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन.
नामान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या त्यांसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुशेसू बगेंदे मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नामान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या त्यांसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुशेसू बगेंदे मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नामान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या त्यांसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुशेसू बगेंदे मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नामान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या त्यांसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुशेसू बगेंदे मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नामान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या त्यांसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुशेसू बगेंदे मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नामान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या त्यांसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुशेसू बगेंदे मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नामान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या त्यांसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुशेसू बगेंदे मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नामान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या त्यांसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पुशेसू बगेंदे मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा विनाकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू उगोस आमकां आमची पदकां निवार आमकां मनांतल्या उज्यांतली वर सदा सुवात गो करून चड गरज आसलेल्या. चौतिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची परगोटणी मार्कू 1:14-15. जुवामांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो. थंय तो देवाच्या राज्याचे शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजे कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू बगेंदे मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू बगेंदे मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू बगेंदे मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू बगेंदे मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू बगेंदे मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू बगेंदे मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा अस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू बगेंदे मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
Naman Maria, kurpen bolole, sorves po, tuझे ताय सास, रामोदे तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू. Bagate Maria, देवाची माये, आपापल्या हाती नतीकोर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, kurpen bolole, sorves po, tuझे ताय सास, रामोदे तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू. Bagate Maria, देवाची माये, आपापल्या हाती नतीकोर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, kurpen bolole, sorves po, tuझे ताय सास, रामोदे तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू. Bagate Maria, देवाची माये, आपापल्या हाती नतीकोर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुत्रा आणि पवित्र आत्म्या. आधी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, उगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकांतल्या उज्यांतली, वर्स स्वर्गार बोकरून चड बरो जातलेल्या. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर, जेजूचें रुपांतर, ल्यूक 9:29. आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामळचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसोण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमचे बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशेंच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बिलेले सुरेश पो तुझे तायसा, उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझा पूज जेजू. भगवती मरे देवाची माये, आपापल्या हाती नतीकोर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बिलेले सुरेश पो तुझे तायसा, उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझा पूज जेजू. भगवती मरे देवाची माये, आपापल्या हाती नतीकोर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बिलेले सुरेश पो तुझे तायसा, उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझा पूज जेजू. भगवती मरे देवाची माये, आपापल्या हाती नतीकोर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बिलेले सुरेश पो तुझे तायसा, उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझा पूज जेजू. भगवती मरे देवाची माये, आपापल्या हाती नतीकोर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बिलेले सुरेश पो तुझे तायसा, उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझा पूज जेजू. भगवती मरे देवाची माये, आपापल्या हाती नतीकोर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बिलेले सुरेश पो तुझे तायसा, उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझा पूज जेजू. भगवती मरे देवाची माये, आपापल्या हाती नतीकोर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बिलेले सुरेश पो तुझे तायसा, उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझा पूज जेजू. भगवती मरे देवाची माये, आपापल्या हाती नतीकोर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बिलेले सुरेश पो तुझे तायसा, उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझा पूज जेजू. भगवती मरे देवाची माये, आपापल्या हाती नतीकोर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बिलेले सुरेश पो तुझे तायसा, उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझा पूज जेजू. भगवती मरे देवाची माये, आपापल्या हाती नतीकोर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बिलेले सुरेश पो तुझे तायसा, उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझा पूज जेजू. भगवती मरे देवाची माये, आपापल्या हाती नतीकोर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा पुताक आणि पवित्र आत्म्या. आधी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, उगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां मरणांतल्या उज्यांतली, वर्स स्वर्गार बोकरून चड बरो जातलेल्या. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर, मिसाच्या बलिदानाची स्थापणी, ल्यूक 22:19-20. जेजून उंडो घेतलो, देवाक तीन वासून तो मोडलो, तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा. म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार.
हे म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मेरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ताय आसा, उस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ताय आसा, उस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ताय आसा, उस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ताय आसा, उस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ताय आसा, उस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ताय आसा, उस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ताय आसा, उस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ताय आसा, उस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ताय आसा, उस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ताय आसा, उस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माई, पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वोट सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक, भोग करून चड गरज आसल्या दुसरो कडवो घेवया. नोमान 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 मारिये, नोमान 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 मारिये, नोमान 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 मारिये, नोमान 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 मारिये. सोबीत सुंदरानी मान भोवमान दिवया, एकाच ताल्यांतलिका सोमेस्वा कांडुया. नोमान 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 मारिये, नोमान 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 मारिये, नोमान 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 मारिये, नोमान 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 मारिये. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यान जेजू मागणें कोत्ता. ल्यूक 22:40 ते 40:5. आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो, आनी दोनीर गळटल्या रोगताच्या दाट थेंबे वरी जालो ताचो घाम,
आनी मागणें कोत्तोत शिश्यां सुशी उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमच्या पासर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायत आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तायने पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजें ताय आसा, होस्ट्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बागेंते बरे देवाचे माये, आपापल्या हाते नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजें ताय आसा, होस्ट्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बागेंते बरे देवाचे माये, आपापल्या हाते नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजें ताय आसा, होस्ट्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बागेंते बरे देवाचे माये, आपापल्या हाते नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजें ताय आसा, होस्ट्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बागेंते बरे देवाचे माये, आपापल्या हाते नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजें ताय आसा, होस्ट्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बागेंते बरे देवाचे माये, आपापल्या हाते नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजें ताय आसा, होस्ट्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बागेंते बरे देवाचे माये, आपापल्या हाते नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजें ताय आसा, होस्ट्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बागेंते बरे देवाचे माये, आपापल्या हाते नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजें ताय आसा, होस्ट्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बागेंते बरे देवाचे माये, आपापल्या हाते नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजें ताय आसा, होस्ट्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बागेंते बरे देवाचे माये, आपापल्या हाते नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजें ताय आसा, होस्ट्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बागेंते बरे देवाचे माये, आपापल्या हाते नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या, आदी आतां आनी सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां अडकणांतल्या उज्यांतली, व्हर सरकार भोग करून चड बरो जातलेल्या. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मस्कोऱ्यो कोत्तात. जुआंव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेर बोंड मारूंक लायले. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायत आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणे पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरेस्पो तुज्या ताय आसा, वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये, आमा पापीं खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरेस्पो तुज्या ताय आसा, वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये, आमा पापीं खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरेस्पो तुज्या ताय आसा, वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये, आमा पापीं खातीर नती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरेस्पो तुज्या ताय आसा,
उस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू घेवन मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर नती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्प तुज्या तांय आसा उस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू घेवन मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर नती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्प तुज्या तांय आसा उस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू घेवन मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर नती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्प तुज्या तांय आसा उस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू घेवन मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर नती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्प तुज्या तांय आसा उस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू घेवन मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर नती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्प तुज्या तांय आसा उस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू घेवन मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर नती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्प तुज्या तांय आसा उस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू घेवन मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर नती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. उन्नत बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणल्या उज्यांतली और स्वर्गार भोग करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. माथ्यू 27:28-29. तेन्ना राजपाल्याच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळी पोलतून एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटे तांबडे लाल आवरण घाले आनी कांट्याचो एक मुकुट मिळून ताच्या माथ्यार घालो. ताच्या उजव्या हातान एक बोडी दिली आनी ताच्या मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा नोमान तुका. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टायमेक पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सोर्वेत पोर तुजे सवे आसा वस्तोऱ्या मदें हितून सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सोर्वेत पोर तुजे सवे आसा वस्तोऱ्या मदें हितून सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सोर्वेत पोर तुजे सवे आसा वस्तोऱ्या मदें हितून सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सोर्वेत पोर तुजे सवे आसा वस्तोऱ्या मदें हितून सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सोर्वेत पोर तुजे सवे आसा वस्तोऱ्या मदें हितून सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सोर्वेत पोर तुजे सवे आसा वस्तोऱ्या मदें हितून सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सोर्वेत पोर तुजे सवे आसा वस्तोऱ्या मदें हितून सदो
आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोलोले सर्वेस पोट तुझे सवे आसा उस्तोऱ्यामध्ये हितून सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोलोले सर्वेस पोट तुझे सवे आसा उस्तोऱ्यामध्ये हितून सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोलोले सर्वेस पोट तुझे सवे आसा उस्तोऱ्यामध्ये हितून सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली व्हड सरकार सगल्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूचे खांदार खुरीस दितात. लूक 22 जुआंव 19:17 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून कोट्ट्याच्या म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जागेचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोथा. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नुमान मरे कृपेन बरलेले सरेस पोचते संवसारामध्ये सदो आनी सदोचा पूत जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बरलेले सरेस पोचते संवसारामध्ये सदो आनी सदोचा पूत जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बरलेले सरेस पोचते संवसारामध्ये सदो आनी सदोचा पूत जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बरलेले सरेस पोचते संवसारामध्ये सदो आनी सदोचा पूत जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बरलेले सरेस पोचते संवसारामध्ये सदो आनी सदोचा पूत जेजू भाग्यवान मरिये देवाची माई आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बरलेले सरेस पोचते संवसारामध्ये सदो आनी सदोचा पूत जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बरलेले सरेस पोचते संवसारामध्ये सदो आनी सदोचा पूत जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बरलेले सरेस पोचते संवसारामध्ये सदो आनी सदोचा पूत जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बरलेले सरेस पोचते संवसारामध्ये सदो आनी सदोचा पूत जेजू भाग्यवान मरिये देवाची माई आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बरलेले सरेस पोचते संवसारामध्ये सदो आनी सदोचा पूत जेजू भाग्यवान मरिये देवाची माई आपापल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां निवडल्या उज्यांतली व्हड स्वर्गारोर भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. 5 दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता. जुआंव लूक 23:40-6
आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो, अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगशिता, तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणीं पडूं दिवं नाकात, पूण वायटांतली आमकां निवार. मानूरे कृपेन बुले स्म्याद्यो तुज्या ताय आसा, वसऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजें पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये, बापाया हाती नती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. मानूरे कृपेन बुले स्म्याद्यो तुज्या ताय आसा, वसऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजें पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये, बापाया हाती नती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. मानूरे कृपेन बुले स्म्याद्यो तुज्या ताय आसा, वसऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये, बापाया हाती नती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. कृपेन बुले स्म्याद्यो तुज्या ताय आहा, वसऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये, बापाया हाती नती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. कृपेन बुले स्म्याद्यो तुज्या ताय आसा, वसऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये, बापाया हाती नती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. मानूरे कृपेन बुले स्म्याद्यो तुज्या ताय आसा, वसऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये, बापाया हाती नती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. मानूरे कृपेन बुले स्म्याद्यो तुज्या ताय आसा, वसऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये, बापाया हाती नती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. मानूरे कृपेन बुले सरस्पो तुज्या ताय आसा, वसऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये, बापाया हाती नती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. मानूरे कृपेन बुले सरस्पो तुज्या ताय आसा, वसऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये, बापाया हाती नती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. कृपेन बुले सरस्पो तुज्या ताय आसा, वसऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये, बापाया हाती नती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन. आदी आतां आनी सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां पडतल्या उच्यांतले, वस्त्याक स्वर्गारोन गो करून चड गरज आसलेली. नोमान मारी, नोमान 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 मारी, नोमान 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 मारी, नोमान 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 मारी. तिच्या पांयां आमी विश्वासान पडुया, तिच्या गोपान सगळीं सदांच काल रावुया. नोमान 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 मारी, नोमान 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 मारी, नोमान 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 मारी, नोमान 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 मारी. अर्काचे 5 मिस्तेर. पयलो अर्काचो मिस्तेर. आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भियो नाकात, कुर्सार मारलेल्या नाजरेतकार जेजू तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जिवन केलो. तो हांगा ना. ताका दवरलेलो 30 वात पळयात.
आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इगराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां कांय पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे टाय आसा स्त्रिया मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवान बरी देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे टाय आसा स्त्रिया मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवान बरी देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे टाय आसा स्त्रिया मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवान बरी देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे टाय आसा स्त्रिया मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवान बरी देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे टाय आसा स्त्रिया मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवान बरी देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे टाय आसा स्त्रिया मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवान बरी देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे टाय आसा स्त्रिया मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवान बरी देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे टाय आसा स्त्रिया मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवान बरी देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे टाय आसा स्त्रिया मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवान बरी देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे टाय आसा स्त्रिया मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवान बरी देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आनी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां उडतल्या उज्यांतली वर सरकार सरकार वर भोग करून चड गरज आसलेल्या दुसरो ऑर्काचो मेस्तेर 40 दिसां आपल्या शिसा दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गार चडटा मार्को 16:19 आनी सोम्यो जेजून ताजे कडेन उलोवन सोंपयतोच देवान ताका वयर स्वर्गार उबान व्हेलो आनी तोय तो देवाच्या उजव्याक बसला आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणीं पडूं दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोट तुजे ताय आसा वस्तुऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आपापल्या हातीन नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोट तुजे ताय आसा वस्तुऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आपापल्या हातीन नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोट तुजे ताय आसा वस्तुऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मरिये देवाचे माई आम्हा पापी खातीर विनंती कर
आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाते नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमाम बापा पुता आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदाकाळ आमेन. ओ माझ्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकुणांतल्या उद्यांतली आत्म्याक स्वर्गारोन भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर जेजून बसयलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. 2 दुतांचो इतिहास 2:2. ओचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें रायज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडूं दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरयले सर्वेस्पोत तुजे ठाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सर्वेस्पोत तुजे ठाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सर्वेस्पोत तुजे ठाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सर्वेस्पोत तुजे ठाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सर्वेस्पोत तुजे ठाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सर्वेस्पोत तुजे ठाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सर्वेस्पोत तुजे ठाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सर्वेस्पोत तुजे ठाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सर्वेस्पोत तुजे ठाय आसा
ओसऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझे ठाण आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकाच्या उज्यांतली ओ स्वर्गारो ओ करून स्वर्गारात आसलेल्या. चवथो वर्गाचो मिस्तेर मारयेक देवदूत कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हरता. जुडी 13:18 म्हजे दुवे संवसारांतल्या सगळ्या अस्त्र्यां भितर बोवडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडो. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन मेळयले सर्वेस्पद तुज्या ठाय आसा स्त्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदय तुजो पूत जेजू भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापी हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मेळयले सर्वेस्पद तुज्या ठाय आसा स्त्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदय तुजो पूत जेजू भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापी हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मेळयले सर्वेस्पद तुज्या ठाय आसा स्त्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदय तुजो पूत जेजू भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मेळयले सर्वेस्पद तुज्या ठाय आसा स्त्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदय तुजो पूत जेजू भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मेळयले सर्वेस्पद तुज्या ठाय आसा स्त्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदय तुजो पूत जेजू भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मेळयले सर्वेस्पद तुज्या ठाय आसा स्त्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदय तुजो पूत जेजू भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मेळयले सर्वेस्पद तुज्या ठाय आसा स्त्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदय तुजो पूत जेजू भगवंते बरे देवाचे माये पापयां खातीर हाती नती कर आता आनी आमच्या आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मेळयले सर्वेस्पद तुज्या ठाय आसा स्त्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदय तुजो पूत जेजू भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मेळयले सर्वेस्पद तुज्या ठाय आसा स्त्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदय तुजो पूत जेजू भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मेळयले सर्वेस्पद तुज्या ठाय आसा स्त्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदय तुजो पूत भगवंते बरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या उज्यांतली वर सगळ्या सुगल्या आत्म्यान भोग करून सोडून. पांचवो अर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देव स्वर्गा आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी 12:1 तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणां दिसती पडली. सुर्याच्या पोजोळान न्हेसलेली एक बायल चे पांयां तोडो आसलो चंद्रीम आनी चे माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राय आयज आमकां दी
आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरस्पर्शताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरस्पर्शताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरस्पर्शताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरस्पर्शताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरस्पर्शताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरस्पर्शताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरस्पर्शताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरस्पर्शताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरस्पर्शताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरस्पर्शताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आपापल्या हाती नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदाकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां मरणाच्या उज्यांतली स्वर्गार भोग करून स्वर्गरथ आसलेल्या. नमान राणी काकुंचे माये तुमचे आमचे जिवीत अमृत आणि गोरवांचो आमी परदेशी येवेची बाळगां तुका उलो मागता या दुखाच्या खोलांत सुस्कार सोडून रुजोन करून माये तुका प्रार्थना आमचे दोळ्यार रात्री तुजी काकुटची नदर घाल तूं कोणवाडे आनी मोगाळ तुलो बांगवार मारे या परदेसा उपरांत तुजो पूज जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजूत बासायलां ते आमकां फावो जावच्या. मागुया. देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां ससनाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो. भाग्यवती आंकवार मरेचे भोव पवित्र दिसाचे दिसतेर आमी नियाळटाव ताणें तातूंत आटापलेले आसात ताची देख येवची आनी बासायलेले आसात ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. उगडास कोर ए बोकणवाळी आंकवार मारये केन्नाच आयकूंक ना कोणूय येतल्या तुज्या गोपांत मागतेल्यांक तुजी मदत आनी सोदतेल्यांक तुजो आदार
तुवें आलासुरो दिनासतना उरलो म्हणून पातयेवन ह्या बोरमाश्यार हांव येता तुजे बेगीन हे आंकवारी म्हजे माये हांव येता तुजे सोडशी तुजे मुखार उबो जाता हांव पातकी आनी दुखीवंत हे देवाच्या पुताचे माये बेपरवा करूं नाका म्हज्या मागण्याची पूण दोयेन आयकून घे म्हजे मागणे आनी सुफळ तें कर आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांता देवा म्हज्या तारकां खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा आपले लागीं ताणें दिश्ट घाली ओय आतांच्यान सगळ्यो पिडकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सर्व बलिश्ट पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिडकेचे पिडके ताची दया आपल्या बावड्याची तो शक्ती दाखयता काळजांत गोर धरतल्यांक दुस्पटायता पदवेदरांक तो सदरा वेली शेवटिता इणोरक्यांक उंच वाडटा भुकेल्ल्यांक तो बरें बरें देणेन भरता क्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी बरो वाडटा अब्राहमा आनी ताचे संस्ती खातीर सोरकाळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या सांकराक शरणां घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदि आता आनी सदा सदांकाळ आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदि आता आनी सदा सदांकाळ आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदि आता आनी सदा सदांकाळ आमेन. संस्कारा कितले व्हरते संस्कारा कितल्या व्हरत्या साश्टांगी नोमान करता सोडून दिवंक आदल्यो रिती सेवादोर नवो दवरता सैमाचे विशय आमचे घुसमटा तुज्या मुखार तिवाडो आमचो बाबार सैमोर्दे विशय दिनार प्रितीच्या बापाक आमच्या चैतीवंत पुताच्या मोरगोटून काळजांत दवरा वंदया वाखाणया सोल्या तांचे मोगा मोगाच्या पवित्र आत्म्याक संस्कार खातीर पोन्यान मानिया सासना सासना तुवें ताका स्वर्गीचो उणो दिलोय मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुजे कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र कुटाची भक्ती करूं आनी ह्या वरवेता मोडासणांच्यो सडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक